मोगाच्यानो कॉमेडियन सेल्वी हो आमचो कलाकार एक तियात्रीस्ट बरो कॉमेडियन आमकां सोडून गेलो. खरेंच काळजाक व्हड दूख भोगली बाबा सेल्वी आमकां सोडून गेलो म्हणून. खरेंच ताचो जागो दुसऱ्यान कोणाच्यानूच करूंक जावचो ना. देखून म्हजी एक ट्रिब्यूट कशी ही एक ल्हानशी हांवें कविता घडल्या फकत बाब सेल्वीच्या उगडासा. कवितेचें नांव सेल्वी बाब आतां आमकां कोण हांसयतलो रे. कवितेचें नांव सेल्वी बाब आतां आमकां कोण हांसयतलो रे. सेल्वी बाब वेली तुजो जल्माचो गांव, तुजी कॉमेडी पळोवंक लोक मारून येताले धांव. भुरगीं तुजी कॉमेडी व्हिडिओ पळयताले सोडून लिसांव. तियात्रांनी तुवें जोडलेलें व्हडलें नांव. तूं आसत तो डायरेक्टराचे तियात्र जाताले हिट. स्टेजीर येवन तूं पेटयतालो हांसपाची कीट. तुजे व्हिडिओ पळोवन भुरगीं काबार कोत्तालीं जेवणा वयलें शीत. लोक मोजेन ताळयो मारून आयकोताले तुजी कांतार ओ गीत. सेल्वी संवसारान देवान तुका दिलेलें दुसऱ्याक हांसोवपाचें देणें. लोक तुजी कॉमेडी पळोवंक येतालो आपलें दूख करूंक उणें. काळजान आमच्या तुवें घोट केलेलें पेणें. देवान तुजो इतले बेगीन कित्याक उगडास केलो हें एक व्हड उमाणें. सेल्वी बाब आतां आमकां तुजे सारको कोण हांसयतलो. दळण मोडन पडोन कोण कांतारां गायतलो. दुखी जालेल्या भुरग्यांक आमच्या कोण खोशी कोत्तलो. तुजो रुपकार आनी उगडास सदांच काळजान उरतलो. सेल्वी तुजो उगडास करून आयज संवसारभर लोक रडटा. गोंयकार पद्देसांत रावन काळजांतान दुखीचे उल्हास सोडटा. तुज्या उगडासान भुरगीं सितीमेत काडटा. संवसारांतलो तुज्या जिविताचो निमणो पड्डो सकल पडटा. सेल्वी बाब आमकां सोडून गेलो. खरेंच हो एक व्हडलो आमकां धोको. सो म्हजें एकूच मागणें आमी सगल्यांनी बाब सेल्वीच्या वतम्याक एक आमच्या बापानी नोमान मोरये करून मागणें. तशेंच देवा लागीं मागया ताचे फामिलीक ताचे कोतिनीक आनी ताच्या दोगूय पुतांक देवान घोटाय दिल्ल्या प्रमाण हें सगळें सोंसूं.